देव बरो दीस ती तुमकां समेजता. आमच्या समियान जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आमकां समेजता. बापाच्या मोगांत सांगाता हाडटा. तर ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं. अधिक मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याची कृपा आमी अनुभव करया. देखून गावया आमच्या दैवीक उलो रेतीर मांदेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराचे बुकांतलीं गितां दैवीक गायनां. D9 on page number 95. D9 on page number 95. दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवून ये. दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीस देवून ये. वेगिये लागिये कृपेन भरोंक ये. वेगिये लागिये कृपेन भरोंक ये. दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन भरोंक ये. दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन भरोंक ये. वेगिये लागिये सक्तेन भरोंक ये. वेगिये लागिये सक्तेन भरोंक ये. दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायेन भरोंक ये. दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायेन भरोंक ये. वेगिये लागिये चलोन व्हरोंक ये. वेगिये लागिये चलोन व्हरोंक ये. जिवीत दिवच्या आत्म्या जिवीत भरोंक ये. जिवीत दिवच्या आत्म्या जीवन भरोंक ये. वेगिये लागिये जिवीत दिवंक ये. वेगिये लागिये जिवीत दिवंक ये. वेगिये लागिये कृपेन भरोंक ये. वेगिये लागिये सक्तेन भरोंक ये. देवा पवित्र आत्म्या तूं आमचे थंय तूं देवान ये. आमकां बापाची खरी वळख दी. समिया जेजू क्रिस्त थंय संपूर्ण परिपूर्ण सोडवण आमी जोडूंक आमकां तुज्या सक्तेन भर. तुज्या देण्यांनी नेठय आनी तुज्या फळांनी आमकां फळां बरीत कर. तुज्या अभिशेकान आमकां सदांच उजवाडाच्या सासणीक जिविताच्या वाटेन तूं आमकां चलय. हे आमी मागता समिया जेजू तुज्या भोव पवित्र नांवान. आमेन आमेन आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. कशीं आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? दिव्य वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेजतांक हांव मोगान आनी घनान आनी मानान स्वागत करता. कशीं आसा तुमी सगळीं? बरीं आसात मू? तर मोगाच्यानो आमी नियाळ करया समिया जेजूचीं तीं उतरां. सा लोकाच्या वांजेलांत 12व्या वस्वरांत 40 आनी 9 वळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 12 वर्स 49. हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी आतांच तो पेटलोलो म्हाका जाय. आनी हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. कितले अपुरबेन समी जेजू मोगाच्यान आमकां सवाल विचारता. आनी कितें आशा म्हाका आसयेत. जेजूकार आसची अधिक वर्ती आशा कितें? संवसाराक उजो पेटोवचो आनी तो उजो पेटलोलो पळोवंक. मोगाच्यान कसलो उजो? भौतीक उजो न्ही. सुर्याचेर विशेष उजो आसा खंय तो उजो केदाळे पळोवयात. पण मोगाच्यान जेजू आशेता पवित्र आत्म्याचो उजो तुज्या काळजांत जळासय, म्हज्या काळजांत जळासय. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमी जळोन पवित्र आत्म्याची आमी अभिषिक्त जायचे. पवित्र आत्म्याची माखणी आमी अनुभव करीचे. पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची सकत आनी पवित्र आत्म्याचें फळ आमी जोडून घेवचे.
तर मोगाच्यान आज आमी नियाळ करया पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें. पवित्र आत्मा म्हळ्यार मोगाचें न्हू संवसारी लोकांक पवित्र आत्मा म्हळ्यार ती एक सकत म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमकां म्हणटा पावर. आमी इलेक्ट्रिसिटीक वीज सक्तेक आमी पावर म्हणटा. वीज सकत गेली जाल्यार आमी देर इज नो पावर म्हणटा. ती सकत ती निर्जीव सकत. जर तर मोगाचें न्हू कोणाक एक इलेक्ट्रीक शॉक जाल्यार ती इलेक्ट्रिसिटी सॉरी म्हण सांगना. ह्या दिसांनी वारें वादळाचो पावस आयलो आनी वीज सकत त्या इलेक्ट्रिसिटी वायर उदकांत आसली. थोडीं जाणां उदकां गेलीं आनी थंयसर शॉक जावन मेलीं 10-11 जाणां. आनी मोगाचें न्हू 10-11 जाणां मेलीं म्हणून म्हाका तुका दूख भोगता, बेजाराय जाता, ताच्या कुटुंबाच्यांक तरी आघात जाता. पूण इलेक्ट्रिसिटी आमकां सॉरी म्हणना, तुमकां सॉरी म्हणना. वा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटी तुमकां सॉरी म्हणना. ते डिपार्टमेंटी मोगाचें न्हू एक संस्थो, ते एक व्यक्ती न्ही, ताजे थंय जीव ना, ती सकत. तशेंच मोगाचें न्हू संवसारांत थोडीं जाणां पवित्र आत्म्याची सकत खंयसर आसा ताचें पुजा आराधन करतले आसात. रुखांत पवित्र आत्म्याची सकत आसा देखून थंयसर अपुरबायची फुलां जाता, फळां जाता, तो रूख वाडटा. सुर्यांत पवित्र आत्म्याची सकत आसा. थंयसर उजवाड इतलो आसा की मोगाचें न्हू तो उजवाड हांगा तावन कितलेशे करोड किलोमिटर पयस आसा जाल्यार सूर्यो हांगासर येवन पावोंक त्या सुर्याच्या किरणांक 9-9.5 मिनटां लागता. तरी ती किरणां हांगासर पावता आसतना आमच्या सगळ्या संवसारार 12 वरां एका कुशीन संपूर्ण तरान उजवाड आसता. आनी एका कुशीन आनी एक 12 वरां. आनी तो दनपाराचें जर तर मोडां ना जाल्यार ती धाव, ती धग, ते वत विशेश आसता. तर थोडीं जाणां सुर्याची पुजा करतलीं आसात, संद्रमाची पुजा करतलीं आसात, न्हंयची ह्या गुड्या दोंगरांची ह्या जीवदाळांची मन जातीची पुजा करतलीं आसात. कित्याक तांतूं एक सकत आसा. ती त्या सक्तेक पवित्र आत्मो म्हणटात. म्हणजे पवित्र सकत आनी पवित्र आत्मो तांकां एकच जावन आसा. पूण मोगाचें न्हू आमकां क्रिस्तांवांक कॅथलिकांक पवित्र आत्मो केवल एक सकत न्ही. पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू सांतिसीम त्रिंदा दिसो तिसरो जण. म्हणजे तो एक व्यक्ती. जशें हांव एक व्यक्ती, तूं एक व्यक्ती. तूं चिंतूंक शकताय, हांव चिंतूंक शकता, तूं भोगताय, म्हाकाय भोगणां आसात आनी आमकां चिंतनां आसात. मातनी आमकां वील पावर आसा, आमकां एक निर्धार घेवची एक इच्छा सकत आसा. हे सगळें आसून आमी एक व्यक्ती. मोगाचें न्हू आमी एकामेका लागीं संबंद दवरून काण घेता. पवित्र आत्मा थंय मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक व्यक्ती. ताचे थंय आमी संबंद दवरून काण घेत, ताचे लागीं संवाद आमी चलोवयेत. मोगाचें न्हू त्या पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूंक आशेता. पवित्र आत्म्या सांगत आमी उलोवयेत आनी पवित्र आत्मा आमकां आयकता. पवित्र आत्मा उलयता आसतना आमी आयकवयेत. आनी थोड्यांक पवित्र आत्मो म्हळ्यार जायत्या आत्म्या पैकी एक आत्मो. म्हणजे बरे आत्म्या आसात, खोटे आत्म्या आसात. देवान रचलेले आंजबडव्यांचे आत्म्या आसात आनी तशेंच सांता भक्तांचे आत्म्या आसात. आनी ह्या आत्म्या पैकी बरे आत्म्या आसात देखून तांकांय पवित्र आत्मा म्हूण आपयतलीं आसात. पूण मोगाचें न्हू आमी पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना खंयच्याय एका सांताचो आत्मो, भाग्यवंताचो आत्मो, आंजबडव्यांचो आत्मो, श्रेश्ठ आंजबडव्यांचो आत्मो न्ही. बगार मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्मा म्हणटना सांतिसीम त्रिंदातीचो तिसरो जण. जशें देव बाप एक व्यक्ती, स्वामी जेजूय एक व्यक्ती, पवित्र आत्मोय एक व्यक्ती. तेगी सांगाता एकच देव आनी त्या एकच देवाचो पवित्र आत्मो तिसरो जण. मोगाचें न्हू आमी ताका पवित्र आत्मा म्हणटा. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा आनी एक शब्द सोमियाचो आत्मो, सोमिया जेजूचो आत्मो. तुमी जर तर धर्मदूताचे कृत्यां बूक उक्तें केलो, Acts of the Apostles chapter 16, थंयसर आमी वाचता सोमियाच्या आत्म्यान, जेजूच्या आत्म्यान बार्नबास, सिलास आनी पावलाक तांचे लागीं उलोवन खंय वसा जंय खंय वचो नजो म्हण निरंतरी उलोवंक लागलो. तर हो आत्मो खंयचो? हो आत्मो मोगाचें न्हू न्ही जावन देवाचोच पवित्र आत्मो सांतिसीम त्रिंदातीचो तिसरो जण. पूण हांगासर सोमियाचो आत्मो म्हळ्यार समजचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां इंजिनियर आसात. हांव चिंतलो सगळीं इंजिनियर एकच म्हण. एक पडी जायते इंजिनियरांचें सांगता एक मिटींग आसलें, थंयसर हांवूय पावलो आनी तांचे सांगता येयलें मागणें करूंक आसलें. तेन्ना हांव जाणा जालो इंजिनियरा पैकी थोडे जाण केवल आर्किटेक्ट मात्र
आनी हांवें चिंतलें सगळे आर्किटेक्ट बांदपी आर्किटेक्ट म्हळ्यार बांदपी न्ही वय ते सगळे एकच म्हणून आर्किटेक्चर करचें आनी पूण तांचे लागीं उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें एकलो स्पेशलायज्ड इन फ्लायओवर्स खंय फ्लायओवर्स म्हळ्यार हायवे आसा जाल्यार हायवेंत एक शहर येता शहरांतल्यान येता आसतना जायती ट्राफीक आसूंक साध्य आसा थंयसर अशें पांपाळे म्हणटात की व्हडा वेगान वयल्यान पाशार जावन वचेत ताका म्हणटात फ्लायओवर हो आर्किटेक्ट हो इंजिनियर केवल फ्लायओवरांतल्यान पाशार जावंक शकता आनी एकलो आर्किटेक्ट हो ब्रिज्जा मात्र बांदता खंय व्हडल्या व्हडल्या न्हंयक ब्रिज्जा मानची पांपाळे मनशांत हो स्पेशलायज्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी मोगाचे न्हू आनी एकलो रावळ्यारां बांदूंक मात खंय व्हडली व्हडली वय बंगलो म्हणटात रावळ्यारां म्हणटात ते मात बांदूंक आनी एकलो झुगणी झोपणी ल्हानशीं दुबळ्यांची घरां बांदूंक एक्सपर्ट आनी एकलो आसा तो ल्हान ल्हान घरां मात्र बांदता आनी एक आर्किटेक्ट आसा हाय रायज बिल्डींग 20-30 माळयेचे वयर जाल्यार मात तो बांदता खंय ल्हान बिल्डिंगां बांदिना आनी थोडे जाण आसात 4 माळयेची 8 माळयेची 10 माळयेची बिल्डिंगां बांदचे अशें मोगाचें न्हू विविध तरान स्पेशलायज्ड आसता आनी स्पेशलायज्ड देणी तालेंतां जाणवाय बुदवंतकाय तांकां आसता आनी अशें पवित्र आत्म्यांतय मोगाचें न्हू एक विशेशता जावन आसा अधीक तरान म्हाका तुका जेजू सारकें करूंक आशेंचें पवित्र आत्म्याची आशा आमी पळयली जेजूची आशा कितें आमचे थंय पवित्र आत्म्याचो उजो जळा जाय म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरोन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तालेंतांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमी महिमेन जिये जाय तर पवित्र आत्म्याची आशा आमकां चड आनी चड जेजू सारकें करी जाय ही पवित्र आत्म्याची आशा आनी हे एक पवित्र आत्म्यांतय एक विशेशता आसच्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचे एक विशेष देणे तालेंत या एक वांटो आमचो घेवन घेता ताका म्हणटात सोमयाचो आत्मो जेजूचो आत्मो हो आत्मो मोगाचें न्हू म्हाका तुका चड आनी चड जेजू सारकें करूंक मोगाचें न्हू प्रयत्न करता हालेलुया हें समजचें जाल्यार आमी पवित्र पुस्तकांत कोरिंथकारां बरयलें 2रें पत्र आमी काडया थंयसर 3रा वसोर 15वी बोण 2 Corinthians chapter 3 verse 15 मोइशेचो पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना आमच्या मोतीक एक धांपण आसता इंग्लिशान अ वेल इज ओवर अस वेन वी रीड द बुक्स ऑफ मोसेस पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइशेचे बूक म्हळ्यार कायद्याचे नियमशास्त्राचे बूक तातूंत देवान इस्रायल परचे लागीं एक सल्लो केलो पयलो करार आमी म्हणटा आनी तो सल्लो करता आसतना देवान ते 10 उपादेश मोइशे मारिफात दिले आनी ते 10 उपादेश पाळल्यार इस्रायल परसा देवाक मानवता आनी देव तांचे मागणे आयकून तांचेर आशिर्वाद घालता जर तर ते आज्ञा पाळिना तांकां तांच्या करणेक शिक्षा मेळटा आनी देवाच्या हाजरपणान ती भायर सरतात मातनी देव आपणे बसयल्लें तांकां तो फावो करिना देखून हांगासर हें वाचता आसतना एका तराचें धांपण आसता म्हळ्यार सांत पावल आमकां विवर्शिता आमी देवा लागीं एक संबंद आमी दवरिना देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमी समजून घेना ह्या देवा थंय एक कोटी आमी जोडिना ताच्या बदलाक केवल देवाची आज्ञा आमी पाळटा आनी ही आज्ञा पाळटा आसतना आमी सरस कसैबाचे देखून आमी सुकून पडटात सुकून पडल्यार आमकां ती शिक्षा आसा म्हणजे आमच्या पातकाचे लेख फारीक करूंक आसा पवित्र पुस्तकांत पोरण्या तेस्तामेंतांत नव्या तेस्तामेंतांत परतून परतून आमी वाचता आमच्या पातकांचे लेख दिवंक आसा हे लेख फारीक करच्यांतच मोगाचें न्हू आमची सगळी जिणी अखेर जाता मातनी आमी ससनाच्या ससना ते लेख फारीक करीचे पडटा देखून मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 26 स्वामी जेसूस म्हणटा जर तर तूं त्या शिपायांच्या नितीकर्त्याच्या हातांत सांपडशी जाल्यार तुवें तुजे लेख फारीक करचे पडटले आनी हे लेख फारीक करता आसतना पयशांक पयशो फारीक करता पर्यंत तुवें त्या बंदेंत तुवें त्या जैलांतच त्या बंदडेंतच जियेचें पडटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचें न्हू हे एक धांपण ह्या धांपण्यात हांव भायर येचें जाल्यार आमकां कितें जाय आमकां जाय पवित्र आत्मो आमकां जाय पवित्र आत्मो देखून कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत थंयसर 17व्या वळीर आनी 18व्या वळीर आमी अशें वाचता 17 and 18 सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा
उक्त्या मळान आमी उक्त्या मुखा मळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते हारशे आमी सोमयाच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन आमी रुपांतर जाता. आत्म जावन आसलेल्या सोमयाचेंच काम हें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका न्हू पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार ते सदां उपदेश आमी पाळटा, पूण पातकाचे शिक्षेच्या भियान न्ही. ह्या देवाचे ते उपदेश आमी पाळिना जाल्यार आमकां देव आपणातावन पयस करता म्हणल्यार त्या एका खावजेणीन न्ही. बगार पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार पवित्र आत्मोंच आमकां चड आनी चड जेजू सारको करता. चड आनी चड जेजू सारके सतासो, उजवाडाचो, मोगाचो, सेवेचो, बोगसणेचो आनी देवाच्या महिमेचो आमकां चड आनी चड करता. देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरा जाय. देखून जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयला. कसलो उजो तो? पवित्र आत्म्याचो उजो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमी वय जळिल्ल्या वेळार चड आनी चड जेजू सारकें सोमया सारकें आमी जाता. तेन्ना पळया मोगाचें न्हू आमचो मनोभाव बदलता. जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 20व्या वळीर, हांव तुमकां सांगता शास्त्रां आनी फारिजेवांच्या धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदृश्टी चड जाल्ल्या खरीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिकचे नात. तशें म्हळ्यार देवाच्या राज्यांत रिकाचे जाल्यार आमची धर्मदृश्टी फारिजेवांच्या आनी शास्त्र्यांच्या धर्मदृश्टी प्रास चड बरी जायची. शास्त्र्यांची आनी फारिजेवांची धर्मदृश्टी म्हळ्यार कितें जाय ती म्हाका न्हू एक दाखल्या घेवचें जाल्यार एक आवय आसा. त्या आवय थंय पवित्र आत्म्याचें जगत आसा. देखून भुरग्यांक थंय ओडणी आसा, भुरग्यांक थंय मोग आसा. आपण जल्मल्ल्या भुरग्याचो मोग करता ती. जर तर गर्भांत एक बाळशें आसा, दाक्तर लागीं परिक्षा करता आसतना गर्भेस्त्र आवयक दाक्तर म्हणटा तुज्या भुरग्याची काळजाची उडी बरी ना, हें भुरगें जल्म जाल्यार ताचें थंय वूण आसतलें, मानसीक जावंक पुरो, ताचे थंय हात पांय सारके सालाना जावंक पुरो. देखून त्या भुरग्याक तुवें गर्भपात करचें. तुवें कितें करचें? त्या भुरग्याक तुवें अबॉर्शन करचें. मोगाचें न्हू एक सादारण स्त्री जाल्यार केवल तिचे ती पवित्र आत्म्याची सखत मात्र आसा, पवित्र आत्मे थंय संबंध ना जाल्यार ती तक्षण चिंता असलें वूण आसलें भुरगें जल्म जाल्यार, मानसीक भुरगें जल्म जाल्यार त्या भुरग्याक कशें हांवें पळोवचें. ती कितें करता? दाक्तरान सांगलें बरें आयकून ती गर्भपात करता, त्या भुरग्याचो जीव काडटा. पूण पवित्र आत्म्यान भरलेली स्त्री जाल्यार, आवय जाल्यार, पवित्र आत्म्या लागीं संबंध आसा जाल्यार पवित्र आत्मो तिका चलोवन व्हरता. पवित्र आत्मा म्हणटा देवान जर तर तुका एक भुरगें दिलां, तें मानसीक जावं दी, कसलेंय वूण आसूं दी, त्या भुरग्याचो मोग कर, त्या भुरग्याचो सांगात दिवन त्या भुरग्या सांगाता तुज्या साल्वास हांव जोड घे. कितलेशे स्त्रियो मोगाचे न्हू कसलेंय वूण आसा म्हण आसल्यार त्या भुरग्याक जल्म दितात. त्या भुरग्याक कसलें जाल्यार त्या भुरग्याचो मोग कर. थोडे फावटी आजाप आनी विजमितांनी ती भुरगीं बरीं जाल्लीं आसा. कितले धाकले हांवें म्हज्या जिवितांत न्ही जावन हांवें अनुभव केल्यात, हांवें पळयल्यात. तशेंच काजर जाल्या उपरांत जर तर स्त्रियेक कळटा आपणाचो घोव बेबदो सारको काम करिना आनी सारके शेगुणान तांणी सोडे फोटीत मारल्यात शिकपा विशांत या ताच्या सांबाळा विशांत, कामा विशांत, एक सादारण भौतीक तरान चिंतल्यार त्या स्त्रियेन त्या दादल्या तावन वेगळा आसा जोडूंक या डिवोर्स सोडूंक प्रयत्न करीत हर एक तरान, नाका म्हाका तो घोव म्हणून या जियेल्यार केदाळा फुरफुरोन झगडोन जियेवेत. पूण मोगाचें पवित्र आत्म्यान भरलेली स्त्री जाल्यार म्हज्या घोवाच्या साल्वासा खातीर हांव वावरता, म्हज्या घोवाच्या बदलावणे खातीर हांव वावरता, म्हज्या घोवान खानवडतर जायचे परिवर्तन जायचे. देखून हांव म्हाकाच समर्पण दिता. देखून त्याग सॅक्रिफीस करून तुज्या घोवाच्या आत्मबचाव करूंक तिणें प्रयत्न करीत. सांतीण वय मोनिकान तशेंच केलें न्ही गे. सांत मोनिकान कितें केलें? आपणाचो घोव पॅट्रिशियन बदलावण जावच्या खातीर ती वावरली, आपणाची सासू माय बदलावच्या खातीर परिवर्तन जावच्या खातीर वावरली आनी आपलो पूत आगोस्तीन बदलावण जावच्या खातीर वावरली. उपरांत सांत आगोस्तीन न्हयच आपली जिणी बदलिता, याजक जाता आनी उपरांत तो बिस्प जाता आनी एक बरो भाग्यवान जाता गे. मेल्या उपरांत ती ताचे थंय व्हरती आजापां विचमितां जातात. पवित्र सभेंत एक व्हडलो दोतोर म्हूण तो नांव वाडलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे सांत मोनिका चड आनी चड जेजू सारकी जाली.
जुनाच्या 13 तारखेर मोगाचे न्हू आमकां सांत आंतोनी एक महान सांत ताचें फेस्त आमी करता जुनाच्या 13 तारखेर. 13 जापाक गेल्लो सांत आंतोन ताचें फेस्त जुनाच्या 13 तारखेर येता. 14वें जाप आमच्या जिवितांत आमी कर म्हणटा. मोगाचे न्हू सांताची ही जिणी आमी नियाळ करची म्हळ्यार केवळ सांतान आमचे खातीर विनंती करची म्हळ्यार खातीर न्ही, ताचें जिवीत आमकां एक आदर्श, आमकां एक इन्स्पिरेशन, प्रेरक जावन आसा. तो कितें करता सांत आंतोन ल्हानपणार तावन जेजूच्या मोगान इतलो भरता की जेजू बाळोक ताच्या खांद्यार, ताच्या उस्क्यार, ताच्या पवित्र पुस्तकाचेर खेळटलो. पवित्र पुस्तक विशेष मोग चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचतलो. जेजूचो अनुभव तो करतालो. आनी आतां कितें जालें, जेजू बाळोक ताच्या हातार खेळटालो म्हणजे जशें जेजू बाळोक प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो, सांत आंतोन चड आनी चड ताच्या जिवितांत जेजू सारको जालो. देखून म्हळ्यार जेजू भशेनूच ताका जापा विजमितां करूंक साध्य जालें. म्हणजे जेजूचो आत्मो, पवित्र आत्मो, जेजूचो आत्मो, सम्याचो आत्मो जावन आमकां चड आनी चड जेजूच्या सारक्याची आमी करता. देखून हर एक मिसाच्या बलिदानांत मोगाचे न्हू आमकां पवित्र आत्मो चड आनी चड जेजूच्या सारक्याच आमकां करूंक आशेता. देखून तो कंसक्रार केल्लो उंडो आनी ते काल्स उंचुबान ह्या आसा कितल्या आपुरबेन मोगाचे न्हू ते गीत गायता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय मोगाचे न्हू पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता. कित्याक आमी बापा लागीं वचचे जाल्यार, सर्गाक वचचे जाल्यार मोगाच्यान आमी जेजू सारकेंच जायचे. जेजून कितें म्हणा जुवांच्या वांजेलान 14व्या वर्सांत 6व्या वळीर जॉन चॅप्टर 14:6 हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत. म्हणजे जेजूच वाट सर्गा वेची. तर ताचो अर्थ कितें, हांवें तुवें जेजू सारकें जाल्ल्या शिवाय म्हळ्यार जेजू थंय एकवटा जंय तो खरी दाखवाल, हांव ताचो फांटो, तो बरो गवळी आनी आमी ताची शेळी, ताचे थंय एकवटा जंय आनी पवित्र आत्म्या लागीं संबंद दवरून पवित्र आत्म्या थंय एकवटोन चड आनी चड जेजू सारकें जाल्ल्या वेळार सर्ग आमकां उक्तो जाता. आनी आमचो खरो शेवट जावन आसा देव बाप, तो आमचो मोग करता. देवा बापाची भुरगीं जावन सर्गा देवा बापा सांगता सासनाक मोगाचे न्हू आमी जियेता. तेन्ना आमची दिश्ट फारिजेवांच्या धर्मदृश्टीप्रास, त्या शास्त्रांच्या धर्मदृश्टीप्रास चड बरी जाता. आनी जेजू थंयसर मुंदरसर म्हणटा त्या मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वस्वरांत 20व्या वळीर तावन वय तुमी जिवेशी मारून नजो म्हूण आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता पळया, तुमी रागार सयत जावन नजो, कोणाकी आरे पेद्दा आरे पिशा सयत सांगू नजो, कोणाय की तुमचेर मानस्ताप आसा म्हण कळी जाल्यार तुमी वचून राजी जायचे. जर तर तुमी काणीक भेटोंक वेतात, म्हणजे काणीक भेटोंक म्हळ्यार इगर्जी दान करतात, या सॅक्रिफीस करतात, दोबड्या धाकट्यां करतात, ते सगळें सोड न्हू पयलें सकडा लागीं राजी जायचे. तुज्या दुस्मानाच्या बाचावे खातीर वावरीचे. जेजू मोगाचे न्हू देवाचो पूत आमी पातकी जावन आसतना सयत आमचो मोग करून त्या कोर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता. तर मोगाचे न्हू आमी जेजू सारकें जाल्ल्या वेळार आमचेच खातीर जियेनासतना आमी हेरां खातीर जियेता. कित्याक हेरांची सेवा करून हेरांच्या बरेपणा खातीर आमकां समर्पण सासनीक जिवीत आमी जोण घेता. तर मोगाचे न्हू आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी आचरशिल्लें. पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता उपरांतल्या आयतारा सांतीसीम त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरशिता. म्हणजे कितले आमी पवित्र आत्म्यान भरता तितले आमकां समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा अनुभव जाता, देवाचो मोग अनुभव जाता. सांतीसीम त्रिंदादीचें सत आमकां उगडापें जाता वय न्ही. आनी तेन्ना आमकां समजता समिया जेजूच्या भोपवित्र काळजाचो अत्रेग. देखून ह्या जून म्हयन्यांत जेजूच्या भोपवित्र काळजाचें फेस्त आमी करता. जेजूचें काळीज आमच्या मोगान जळटा, तर आमचें काळीज जेजूच्या मोगान जळोवन दी. आनी अशें पवित्र आत्मा आमकां चड आनी चड जेजू सारकें करून दी. आनी आमकां हर एकल्या ह्या संवसारांत जियेतना वर्त्या आशिर्वादांनी वर्त्या कृपेन तो पवित्र आत्मा आमकां नेटोवन दी. आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या फळांनी वय आपरबेचें महिमेचें जिवीत तें जावन दी. तुम्हा समेस्तांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी. तर मोगाचे न्हू आमी हात जोडून दोळे धांपून थोडो वेळ मागणें करया. भोव मंगळा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय तूं आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक करूंक आशेताय. आमची काळजां आनी मनां पवित्र आत्म्यान पेटलेली पळोवंक तूं आशेताय बापा.
तर तुझं पवित्र आत्मा आम्हा समेस्तांचेर धाड बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर्व वीक्षकांचेर तुझो पवित्र आत्मा भरपूर धाड. त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी आमकां नेटय. तुज्या त्या पवित्र आत्म्यातय आमची काळजां समिया जेजूच्या पवित्र काळजांतय आकर्शीत कर. जशें ताचें काळीज आमच्या मोगान जळटा, आमचें काळीज जेजूच्या मोगान जळोवन दी बापा. आनी अशें समिया जेजूचें काळीज आनी आमचें काळीज एक जावन बापा तुका मानता तसलें जावं दी आमची संवसारीक जिवीत. वय पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आम्हा समेस्तांची पातकां भस्मन गोबर करून उडय. आमच्या जिवितांत असले शिराप पातकाची शिक्षा खोटेपण नालिसाय वायट सवय सगळे भस्मन गोबर जावं दी. देंवसाराचे सगत खोटेपणाचे सगत संपूर्ण तरान भस्मन गोबर जावं दी. बगार आमचे थंय चड आनी चड पवित्रपणाचे बरेशे गुण उजवाडाक येवं दी आनी पवित्र आत्म्याच्या सेगुणांनी भरोवन जियोंक आमकां फोव कर बापा. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर्व वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांचे मदें आसलेल्या पिडेस्तां पासत मागता बापा. हर तराची पिडा, कॅन्सर पिडा जावं दी, ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, पायल्स, फायब्रॉइड्स, PCOD समस्ये, रक्तस्रावाचे समस्ये, प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्ये, पाठीचे कण्याची दूख, गांठीची दूख, स्पॉन्डिलायटीस, भुजांची दूख, बावळ्यांची अस्कतकाय, वर्टिगो अटॅक, ह्या मानसीक पिडा, ह्या आल्सर जावचे आनी मुताचे समस्ये, किडनीचे समस्ये, पँक्रियाटीक समस्ये, लिव्हराचे समस्ये, युरीक ॲसिड, रोमॅटिक आर्थरायटीस आनी हर तराची गांठीची उक्ती आनी दोंबरागांठी अस्कत जावचे, पांयां पंदा केळे जावचे सर पिडेंतले बापा. तुज्या भुरग्यांक तूं गूण कर बापा, बरें कर बापा. पवित्र आत्म्यात तुजी अजापां, तुजी विस्मितां, तुजी विचित्र सकत बापा तूं भरपूर तरान तुज्या भुरग्यांक दाखय. काम नासल्या पासून मागता बापा, बेकार आसल्या पासून तांकां वेळार काम फावो कर. तांची आर्थीक परिस्थिती वय बापा तूं प्रगतीच्या वाटेन तूं चलय बापा. बिझनेस करतल्यांक बरें बिझनेस जावं दी बापा. व्यापार वहिवाटाचेर आशिर्वाद घाल. जे कोण रिणांत आसात, नश्टांत आसात, आर्थीक अडचणीक आनी समस्यांत वळख जाल्यार तांकां तूं सुटका लाभय बापा. शिकोवंक गिन्यान मत दी सर भुरग्यांक. आडवाटेन गेल्ल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक त्या वायट सवयांतलें आनी विशेश जावन देंवसराच्या सैतानाच्या मुठींतलें सांकलींतलें जाळांतलें तूं तांकां निवार बापा. तरणाट्या प्रायेक बरो भेस विंसूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी बापा. काजर जावंक अशें जाल्यांक बरी सैरीक बरो जिवीत असो सांगाती, बरी जिविताची सांगाती वेळार फावो कर बापा. काजर जाल्ल्या भुरग्यांचे देणें फावो कर बापा. भुरग्यां खातीर दुकां गळोन मागोन आसा त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. घोव बायलांनी एकामेका बोगसून वायट सवय सोडून तुवें दिल्लो तो काजरी बोपोय सक्रामेंत आपुरबेन महिमेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जिये शंकर बापा. उतर जाल्ल्या पासत माग उतर प्रायाक पावल्ल्या पासत, मरणाच्या कटल्यार आसल्या पासत, विशेष दूख खंत बेजाराय सस्तल्या पासत आनी वय निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करूंक आशेतल्या पासत मागता बापा. हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांकां समेस्तांक बापा तांच्या गरजे प्रमाणे उदारपणान तूं बेसांव घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें नांव म्हजें नांव तुमकां कळिता सांगासर बरयलां. रेवरंड फादर एब्राहाम विन्सेंट डिसोजा SVD. हांव डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की मँगलोर हांगासर आसा. मुल्कीतावन 30 किलोमीटर पयस आसच्या मुल्कींत डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आसा. दैवीक उलो रेतीर मंदिर आसा. हांगासर हांव रेतीर दिवन आसा. हांगासर हांव सुपिरियर आनी डिरेक्टर जावन आसा. मोगाचें न्हू दिव्य वाणी लायव्ह या यूट्यूब कार्यक्रमाद्वारे हांगासर हांवें तुमचे सरमव तुमच्या घराघरांनी तुमी आसच्या जाग्यार ते पावतात. देवाक जावं अर्घ आनी होगळा तुमच्या तर्फेन कितें सहकार दिवंक जाता दिव्य वाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक तुमी मोगाचें खंडी जावन तुमचे लायक दिया, तें प्रमोट करा, तें सबस्क्रायब करा, हेरांकी मोगाचें सांगा आनी तसो तातूंत विशेश तरान वावर करता आमचो भाव आतां देवादीन जाला विनोद फर्नांडीस गांगोळीचो. तसो पूत आतां आमचो अनुपम फर्नांडीस वावर करना आसा. ताकाय मोगाच्यान तुमचो साकार दिया आनी देवाचें उतर चड आनी चड परगटोवन दी. हर एकल्यांच्या काळीज पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जळोवन दी. तुम्हा समेस्तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.